गोंयचे जनतेक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हो एकूच पर्याय आसा। गोंयांत कितले पक्ष आयले आनी गेले, मात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जनतेच्या विश्वासाक पात्र थारिल्लो आसा, अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजा हांणी सांगला। आरडी स्क्वा खातीर पणजीच्यान गौतम शिरोडकार। ही सभा थिंगा नॉर्थ गोवन जातली आणि ते सभेक या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीच्या मिटिंगेक बाब आमचो प्रफुल्ल पटेल साहेब आमचो प्रेसिडेंट आसतलो थिंगा। सो या आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी दाखोवन दिता आख्खे गोंय आमच्यांनी जाता जाल्यार मुखार सरून आमी कॅन्डिडेट घालूंक शकता, पूण आमी आयज पासून आमी रावल्या आणि आयज पासून आमी रावता, पूण आमचे पावल आमी फाटी काडूंक ना वो उमकेजेर करूं ना, कारण आमी आमचे पावल आयज पासून मुखार मारीत आसा। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी ही जावन आसा एक पार्टी लोकांक आतां हेच पार्टीचेर चिंतप आसा, कित्याक लोकांनी जायत्यो पार्ट्यो पयल्यो, जायत्यो पार्ट्यो पावरानूय येयल्यो आनी जायत्यो पार्ट्यो पावरान येवन तांणी कितें केलें ह्या लोकांच्या मोतीन आसा आनी काळजान आसा, आनी हेच लोकांचे आवडे जावन आसले की हे पावटी पूण गठबंधन करून लोकांनी मुखार वचपाचें, पूण गठबंधनान हितून कोणूय तरी दावली मारता अशें दिसता। कोणाचें तरी एक काम अशें आसा की जाता ते पावटी ह्योय पार्टी बीजेपीच पावरान हाडपाची, कित्याक लोक आयज पासून लोकांचे विचार, लोकांची भावना, लोकांचे आयज हे तर आहा जाल्यार आमी कित्याक पॉलिटिशियनांनी लोकांक जाय ते भशेन करप ना, आनी ज्या लोकांक हे तर बरें दिसता जाल्यार तेजेर आमी मुखार कशें वचप ना। आनी जेन्ना लोक सांगता, वोटर जो सांगता, आयज काल एक वोटर म्हणटा तो फायनल तोच डिसिजन घेता, आनी ह्या वोटरांचे आयज आयकून आसतना चिंत नासतना जरी तर आमी सेपरेट तर वचोंक लागले जाल्यार हे फायद्याचें न्हू। तेन्ना आमचेर 4 जाणांचेर जबाबदारी दिल्ली आमच्या अध्यक्षान। एक म्हणजे आमचो अभिजित दारगकर तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, दुसरो संजय आहा म्हापशेचो, आनी चवथो आमचो जो म्हणटा तो मया मतदारसंघाचो सुभाष किनवळकर जनरल सेक्रेटरी। आमी जवळ जवळ 2,500 लोकांचो मेळावो आमच्या कार्यकर्त्यांचो दवरलेलो आहा। तेन्ना त्या कार्यकर्त्यांना आमचे जे जे कोण आमचे आतां जॉईन जाल्या, फॉर एग्जाम्पल अध्यक्ष आमचो, मागीर चर्चे आलेमांव, नेली, विन्सन, तशेंच आमचे प्रफुल्ल पटेल साहेब, नवाब मलिक, अविनाश भोसले, बाकीचे आमचे सुरेश शिरसाट नर्सरी सेक्रेटरी, अशे सगळे आमचे पदाधिकारी ते दिसा मोठे मोठे आमचे हजर आसतले। आनी आमी नॉर्थाक एक गडगंज म्हणजे अशी 5 मतदारसंघ आसल्या कारणान आनीकूय आमकां बाकीचे तितून एडिशन जातले 1-2-3 मतदारसंघ अशे आमी 2,500 लोकांचे म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो दवरलेलो आसा।